सासडेच्या उपनिबंधक कार्यालयात बुधवारा सकाळच्यान सर्व्हराची समस्या निर्माण जाल्या। हाका लागून थंय येवपी लोकांची जायती कामां आडकून पडल्यात। तांत्रिक कारणाक लागून पुराय गोंयांत ही समस्या निर्माण जाल्या अशें उपनिबंधक कार्यालयांतले अधिकारी सांगतात। नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर सध्या सर्व्हराचो विशय सुटावो करपाचो यत्न करता। आमचो NGDRS सॉफ्टवेअर आसा जेचे वयल्यान आमी डॉक्युमेंट रजिस्टर करता पळय तेजो जो सर्वर आसा तो स्लो डावन जाल्ल्या कारणान आमी डॉक्युमेंट रजिस्टर करूंक शकना। We are facing this issue from last week actually. So we have reported it to NIC and they are saying when we are contacting them, they are saying that they are resolving, means they are working on this issue. We have got two technical partners, NIC and ITG, so we have reported to both of them. We are awaiting some response from them because as it is the fault is of technical nature, NIC has to resolve it. NIC जी NGDRS सॉफ्टवेअर कंट्रोल करता NGDRS सॉफ्टवेअर ऑल गोवा बंद पडिल्लें आसा आनी ताका लागून सगळे डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक सगळ्या प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। NIC मातशें आतां लक्ष घालून बेगीन तें चालू करचें। पण तुम्ही ताका लागून रावला? ताका लागून रावला शेल्डीर आसा।